आणि डिचोली पुलिसांच्या सहकार्यान एक रॅली काढली. सो ट्रॅफिक सेल्फ डिचोली रिगार्डिंग रोड सेफ्टी. सो आयज आमी खुबशे पळयता की एक्सिडंट वाडलेले आसा. स्पीड आमची इतली वाडटा की लिमीट आमी फॉलो करिना. ती बरयल्ली आसता जर 50 स्पीड आसा जाल्यार 100 स्पीडीचेर गाडी घेवन वयता. हेल्मेट घालिना. हे जे बारीक बारीक गोश्टी आसा ते आमी मातशे पळोवपाक जाय. इवन चडशे पेरंट्स 16 वर्साच्या भुरग्यांक आपल्या विस्तार लायसन्स काडून दिता. तेंची स्पीड आसता ती इतली ओवर स्पीड आसता ती स्पीडूच पळयना. स्पीड ब्रेकर पळयना. खंय वयता एक्सिडंट जाता. सो हांव पेरंट्सांक रिक्वेस्ट करता की तेंच्यांनी हे बारीक बारीक गोश्टी जेन्ना गाडी दिता भुरग्यांक तेन्ना पळोवपाचें. इवन तांकां गायड करपाचें की कितले स्पीडीर गाडी चलोवपाक जाय, कशी चलोवपाक जाय आनी ट्रॅफिक सिग्नल फॉलो करपाक जाय. गाडी चलयतना हेल्मेट घालपाक जाय. सो सगळ्यांक हांव आव्हान करता की रुल्स रेगुलेशन जे आसा ते फॉलो करपाचे. थँक्यू.